हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. सोबीत कायीन तो आमचे भितर रावता, सोबीत कायीन तो आमचे भितर वाडटा, तेची सोबीत काय आमचे भितर चलता, तेचे सोबीत कायीन हांव भोंवता, तेचे सोबीत कायीन तूं भोंवता. आमेन. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाशेन आमी देवाक दिनवासुया. ओब्रिहिन तला बाशिखांत्र लांदे. ओबाराबान तोरोबो सिखेत्र लांदे. लेहेरा बाशिखाराबान तला किया रबा दलकेल ओरा हिया ला किया ला ला ला. ओबाराबा तेलेके मासोत्र लांदे. ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आणि आराधना. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. जाकोबाचो 4थो अध्याय आणि 10वी ओळ आमकां सांगता, सर्वेस्परा मुखार खालती जायात आणि तो तुमकां वयर काडटलो. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10 आमकां सांगता, सर्वेस्परा मुखार खालती जायात आणि तो तुमकां वयर काडटलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर ह्या वेळार आमकां जाकोबाच्या चिठीन सांगता की देवा मुखार आमी खालती जावंक जाय. ज्या वेळार आमी देवा मुखार खालती जाता म्हटल्यार देवाक आमची हर एकाची काळज जाणान. मोगाच्या जें कितें आमी आमच्या जिवितान करता तें आमी काळजान जावन करता, खरेपणी करता की दुसऱ्यांक फसोवंक करता. कित्याक आमी मनशाक फसोवंक शकता पूण आमच्या देवाक आमच्यान केन्नाच फसोवंक जायना. कित्याक हर एका मनशाची काळजां तपासणारो देव आसा. देखूनच देवाचें उतर सांगता, सर्वेस्परा मुखार आमी खालती आसूंक जाय. सर्वेस्परा मुखार आमी खालती जावंक जाय. कित्याक ज्या वेळार आमी तेचे मुखार खालती आसता त्या वेळार तो आमकां वयर काडटा. आयज घडये कोणी तरी आमकां वायट शब्द उच्चारल्यात, कोणी तरी आमकां कितें तरी वायट केलां म्हणून आमी तेचे लागीं तेच भाशेन वायट उतरांनी तेच्या सांगाता रावचें न्हय, तर आमी खालती जावंक जाय. आनी हेंच तें देवाक जाय. कित्याक जे भाशेन आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त खालचो जालो हर एका मनशा लागीं, तो संवसाराचो धनी पातशाय देवाचो पूत आसलो आनी तरी आसून तो खालती जालो. ताणें जे कितें कश्ट आसले ते ओगेपणान आपणाचेर घेतले आनी तो खुर्सार मेलो. ते खालतीपण आयज आमचे भितर आसूंक जाय. ज्या वेळार ते खालतीपण आमचे भितर आसतले, खालती काय ल्हानवी काय, आमची मरिया माय खालती जाली, ल्हान जाली. आनी ती ज्या वेळार तिका कळ्ळें की तिची मावशी भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर तिने गर्भ सांबाळला, त्या वेळार ती धांवत गेली आपल्या मावशे भयणीगेर आनी तिने 3 म्हयने थंय तिचो परामर्श केलो. ती खालती जाली आनी हीच ती खालती काय आसा जी आमच्या जिवितान आमी घेवंक जाय. आनी त्या वरवीं देव आमकां वयर काडटलो. ज्या वेळार आमच्या जिवितान आमी ल्हान जाता, खालती जाता, एक नम्र जाता, त्या वेळार तो देवाचो नेचर आमच्या भितर आसता, तो देवाचो स्वभाव आमच्या भितर दिश्टी पडटा. आनी ताका लागूनच देव तुका आनी म्हाका वयर काडटा. मोगाच्या देखून खालती जावया, नम्र जावया, ल्हान जावया. आमकां देवा मुखार व्हडले जावचें. मोगाचें ह्या संवसारांतल्या मनशा मुखार ना, कित्याक तो आमची काळज वळखता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, खुशालकायेन ताची स्तुती करुया. कित्याक तोच तो खालतीकायेचो देव जो कोनशाचो फातर आसलो, त्याच फातराचेर देवान आपली पवित्र सभा उबारली. जेजू क्रिस्त कोनशाचो फातर salvo मेवता फकत ताचीच भितर. त्या जिव्या फातराचेर इग्रोज बांदता, जो कोण ताचेर बावर दवरता. ये घर व्हडतो ता घर मागण्यांचेर बापाक आर्गां दिवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक हात वयर उबारून मागणे गायो नाकोरा. क्रिस्त राया पळय रोकडो येवचो जाला. ये घर व्हडतो ता घर मागण्यांचेर बापाक आर्गां दिवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक
भितर देवाचो आत्मो रावता आणि देवाचो आत्मो मोगाच्यान आमकां शिकयता खालतीकायेन जियो जगत की ज्योति हो तुम जहाँ का नमक भी हो तुम जगत की ज्योति हो तुम जहाँ का नमक भी हो तुमको पैदा किस लिए किया तुमको जीवन किस लिए दिया तुमको पैदा किस लिए किया तुमको जीवन किस लिए दिया उसकी मर्जी कर सको सदा उसकी मर्जी कर सको सदा तू संसाराचो उजवाड जावन आसा तू संसाराची मीठ जावन आसा तू संसाराचो उजवाड जावन आसा तू संसाराची मीठ जावन आसा लिरारारासे राशी रोमासिंद्रलांद हे तू संसाराचो उजवाड जावन आसा तू संसाराचे मीठ जावन आसा तू संसाराचो उजवाड जावन आसा तू संसाराचे मीठ जावन आसा तू संसाराचो उजवाड जावन आसा तू संसाराचे मीठ जावन आसा तू संसाराचो उजवाड जावन आसा तू संसाराचे मीठ जावन आसा हांव संसाराचो उजवाड जावन आसा हांव संसाराचे मीठ जावन आसा हांव संसाराचो उजवाड जावन आसा हांव संसाराचे मीठ जावन आसा हालेलुया. थँक यू जीसस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत आमी संवसाराचे उजवाड जावन आसा आनी आमचो देव आमचे भितर आसा देखून आमी दुसऱ्यांका उजवाड दाखयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या देवाचें उतर घेयात खेरीज भाशेन मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 मातेवाचो 4थो अवेसूर आनी 4थी ओळ आनी थंय अशा भाशेन म्हणटा पूण ताणें असो प्रतिबाद केलो पुस्तकान पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें हुंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. सो खंय जेजू क्रिस्त सैतानाक जाप दिता आनी ही जाप अशा भाशेन आसा ज्या वेळार सैतान तेका सांगता जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिबाद केलो पवित्र पुस्तकान बरयला. सो पवित्र पुस्तकान जें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान जेजू क्रिस्तान पवित्र पुस्तकाक एक व्हड मान दिला.
प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू ख्रिस्त पवित्र पुस्तका विशीं अशे पासून म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 5:17, हांव समृद्ध म्हटल्यार नियमशास्त्र, हांव कमांडमेंट मोडूंक येवंक ना, पूण तो हांव फुलफील, हांव पुरे करूंक आयला. आमेन. सो जेजू ख्रिस्त पवित्र पुस्तकाक खूब मान दितालो, कित्याक ताका जाणा आसलें हें म्हज्या देवाचें उतर जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें म्हज्या देवाचें उतर जावन आसा. पळयात, ज्या वेळार आमी आमच्या जिवितान नजर मारता जाल्यार आयज हांव तुमकां एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता. हांव एक तुमकां प्रश्न विचारूंक सोदता. आनी तो प्रश्न कित्याक विचारूंक सोदता जाणा, कित्याक तुमकांच तुमी तेचो आन्सर दिवंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. तो क्वेश्चन अशा भाशेन आसा, आयज आमी पवित्र पुस्तकाक अदीक मान दिता. पळयात, हांव एक कॅथलीक आसा, हांव एक क्रिस्तांव आसा, तुमी पासून एक कॅथलीक आसा, तुमी पासून एक क्रिस्तांव आसा. आमच्या जिवितान आमी नजर मारया. दिसपटी आमचे दिसपाटो दीस आमचो सुरू जाता न्हू. सो दिसपट्या दिसान आमी आमच्या जिवितान पवित्र पुस्तक हेका आमी कितलो मान दिता. कित्याक जाणा बाबा, आयज जर आमी जायती जर पयली हांव जाल्यार आमी क्रिस्तांव भाव भयणां, आमी जितलो पवित्र पुस्तकाक मान दिवंक जाय तितलो पवित्र पुस्तकाक आमी मान दिना. आयज आमी आमचे चाली रिती, आमचे जे परंपरा आसात, रूढी आसात, कल्चर आसात, ते मात फॉलो करता, पूण पवित्र पुस्तकाक आमी मानूच दिना. आयज पळयात, आयज जर आमच्या फादरी विकाराक जर विचारल्यात जाल्यार, फादर तुमी फादर कशे जाल्यात, तर ते कितें म्हणटात, कित्याक आमी देवाची उतरां आयकून जाल्या. जर आमी बिशपाक पासून विचारल्या जाल्यार बिशप कितें म्हणटालो, आमी देवाची उतरां आयकूंक जाल्या. घडी आमी पोपाक विचारल्या जाल्यार पोपूय कितें म्हणटलो, आमी देवाची उतरां आयकूंक. म्हटल्यार हर एक देवाचो जो सेवक आसा वा हर एक देवाचे जे भुरगीं आसात, ती देवाची उतरां आयकून आपलें जिवीत बदललां. प्रेज द लॉर्ड. खंयची रिलिजियस परंपरा पाळून न्हू, पूण देवाचें जिवीत हें देवाची उतरां आयकून जें जिवीत बदललां, तेच्या वरवीं तांकां सुटका जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळय, सांगूंक सोदता, पवित्र आत्मो आयज तो ह्यो पवित्र पुस्तक हें खूब म्हत्वाचें आहा, पूण आयज आमकां जाय तशें आमी पवित्र पुस्तकांत आत्मान दिना. आयज आमी जावो तशें पवित्र पुस्तकांत आमी फॉलो करना. आयज आमी पवित्र पुस्तकां, आयज पळयात बाबा, 2000 वर्सां जालीं जेजू येवन, 6000 वर्सां जालीं उत्पत्ती जावन. ती उतरां आजून पासून जिवी आसात. खंयचेंच आतां पर्यंत पुस्तक इतल्यान नाश जाता, पूण देवाचें हें बायबल आजून पासून जिवी आसा. म्हटल्यार ही उतरां जिवी आसात. सो आयज पासून आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा, पूण आमच्या काळजांनी पवित्र पुस्तक ना आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज दर एकल्याच्या घरांनी व्हडल्यांतलो व्हडलो बायबल आसा. आयज दर एकल्याच्या जिवितान व्हडल्यांतलें व्हडलें एक ऑल्टर आसा, पूण ते ऑल्टरार रावच्या परस आनी बायबलचं दुसरें कांयच काम ना आमच्या जिवितान. पळय, बायबल ह्यो ऑल्टरार ठेवंक ना, बायबल ह्यो आमच्या काळजान रोदूंक आसा. आमेन. बायबल ह्यो आमच्या काळजान गुंतूंक आसा. आमेन. बायबल ह्यो आमच्या काळजान संपूर्णकायेन वाडोवंक आसा. आमेन. पळयात, खंयची वस्त जर तुमी ठेयल्यात जाल्यार ताका डस्ट लायतली, पूण जर ती वस्त तुमी जर ताका यूज केल्यात जाल्यार तिका शायनींग येता. आमेन. पळयात, आमकां खबर ना एक्चुली बायबलान कितें आसा तें, आनी बायबला वरवीं आमकां कितें मेवता तें. देखून आयज आमी ह्या ब्रदर लागीं, त्या ब्रदर लागीं, हेका लागीं, त्या ना. कित्याक? आयज जें तुमचें खाण आसा तें पवित्र पुस्तक आसा. आयज कितलीं जाणां आयज 7 दिसान, हेर सोडात दीस, आयज संडे आसा, कितलीं जाणां आयज 14 मिनटां बायबल रिडींग केलो. हांव चड म्हणना, 14 मिनिट्स, ओन्ली 14 मिनिट्स, 14 मिनटां. 30 आमकां जायना 14 मिनटां करूं. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी म्हणटा आमी कॅथलीक. कशें तुका कॅथलीक कशें म्हणोंक जाता तुका कॅथलीक? कॅथलीकचो अर्थ कितें? कॅथलीक
क्रिस्त हांव ख्रिस्त आसा, हांव ख्रिस्त आसा. कितली आमी कॅथलीक आज बायबल रिडींग करता. आयच्या दिसा आमी जर मिसाक गेल्या जाल्यार कितलीं जाणां जे फर्स्ट रिडींग आसलें, सेकंड रिडींग आसलें, कितलीं जाणांनी घरान येवन ते रिडींग वाचले परतून येवन ना. प्रेज द लॉर्ड. पळय हांव तुमचें वायट तें सांगना. पळय बाबा पळयात, आयज आमकां जावो तसो आमी देवाच्या उतराक मान दिनाव ना. देवाच्या उतराक मान दिनाव ना. आयज आमच्या जिवितांत आमी हर एका सगळ्या वस्तून मान दिता. कित्याक आमकां आयज देव जावो, कित्याक आमच्यो गरजो पावोंक. आमकां बरें दिसलें, आमचें काम जालें काय देव नाका. पळयात देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, देव आमच्या जिवितांत दिवंक सोदता ती गिरेस्तकाय ना आसा. देव आमच्या जिवितांत दिवंक सोदता ती वडविकाय ना आसा. देव तुमच्या जिवितांत दिवंक सोदता ती प्रॉपर्टी ना आसा. देव तुमच्या जिवितांत दिवंक सोदता ते बरो पगार ना आसा. देव तुमच्या जिवितांत दिवंक सोदता ते बरे भुरगे ना आसा. देव तुमच्या जिवितांत दिवंक सोदता ते बरो बिझनेस ना आसा. देव तुमच्या जिवितांत दिवंक सोदता ते देवाचें उतर जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेंच उतराक जेजून फॉलो केलो आनी तेंच उतार जेजू घेवन चल्लो आनी तेंच उतार आयज जेजू म्हाका आनी तुका घेवन चलता सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां तें सजमना. आयज पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 4:4 क्लियर म्हणटा, पूण ताणें असो प्रतिपाद केलो, पवित्र पुस्तकार आसा तें. पवित्र पुस्तकार अशा भाशेन बरयला. ज्या वेळार तुका सैतान ताळणी घालता, ज्या वेळार तुका सैतान नाडूंक येता, जर तुका पवित्र पुस्तकांतली उतरां खबर ना तर तूं तेचे वयर जिखोंक शकनाय. आमेन. सजमोन घेयात. जर तुका सैताना वयर आयज जैत जाय तर तुका पवित्र पुस्तकांतली उतरां खबर आसोंक जायी. प्रेज द लॉर्ड. जर तुजे भितर पवित्र पुस्तक रुजोंक ना तर तुका डिक्लेअर करूंक जायना, तुका अलाउन्स करूंक जायना, तुका ते सैतानाक घालूंक जायना. कित्याक सैतान वयता देवाच्या उतराक लागोन. सैतानाचो नाश जाला देवाच्या उतराक लागोन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमाता कितें सांगता तें तुमकां. जेजू क्रिस्तान पवित्र पुस्तकान आसा तें फॉलो केला. जेजू क्रिस्तान ज्या वेळार सैतान तेका नाडूंक आयलो त्या वेळार ताणें पवित्र पुस्तकांतली उतरां फॉलो केल्यान. मरियमायन आपल्या जिवितान पवित्र पुस्तकांतली उतरां फॉलो केल्यान. मरियमायन आपल्या जिवितान पवित्र पुस्तकांतली उतरां घेवन चल्ल्यान. कित्याक मरियमायन देवाक सिलेक्ट केली, कित्याक मरियमायन देवाक वेचली, कित्याक ती जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणून ना, कित्याक ती बरी दिसताली म्हणून ना, तर तिने संपूर्णकायेन पवित्र पुस्तक आपल्या काळजान रिगलयलेलें. संपूर्णकायेन देवाची उतरां तिका जाणा आसली. प्रेज द लॉर्ड. देखून तेणी डिक्लेअर केलें, ही जावन आसा हांव सोमयाची चाकरण, जावं तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे लागीं घडो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तिनी पासून देवाच्या उतरां प्रमाणे आपल्या जिवितान मोडोवंक घेतली. प्रेज द लॉर्ड. तिनी पासून देवाच्या उतरां प्रमाणे आपलें जिवीत घडोवन घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. तिनी पासून देवाच्या उतरां प्रमाणे आपलें जिवीत तयार केलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आयज सजमोन घेयात. मरियमाय म्हणून जायना ना. मरियमायन कितें केलां तशें तुमी करूंक जाय. आयज मरियमायन जशें केलां तशें जर तुमी करना तर तुमी खरे शीस न्हू. बायबल क्लियर सांगता पवित्र पुस्तकान आसा तें. हालेलुया. आयज पवित्र पुस्तकात जर तुम्ही घेवन चलतात तर सैतान तुमच्या फॅमिलीन, सैतान तुमच्या कामाचेर, सैतान तुमच्या वावराचेर, सैतान तुमच्या बिझनेसाचेर, सैतान तुमच्या हर एका वस्तूचेर हात घालतलो. कित्याक तांकां खबर आसा हेच्या लागीं देवाचें उतरूच ना आसा. कित्याक ज्या वेळार सैतान तुज्या लायफान येतात, जर तुका देवाचें उतर खबर ना तर तुज्या ते भितर रावता आनी तो भायर पडना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात बाबा. खूब म्हत्वाचें
खूब म्हत्वाचें आसा देवाचें उतर. हांव फाल्यां आनीक पासून सांगतलो देवाचें उतरां, पूण आयज आमचें फकत हांव आजून फुडेंच वचोंक ना. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें. सो पळयात, आयज जें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें तुमच्या तोंडाचेर आसा कितें? आयज आमी कितलीं जाणां कॅथलीक आसा न्हू. हांव कितें म्हणटा, चलो सोडात. हांव कितें म्हणटा, चलत हांव 14 मिनटां सोडात. एक वर्स, एक लायन तुमकां बाय हार्ट जायना. एक लायन तुमकां बाय, एक कोटेशन तुमकां बाय हार्ट जायना. एक कोटेशन तुमकां बाय हार्ट जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, तो येवचो आसा आनी ज्या वेळार येतलो ना त्या वेळार न्हीद खर आसा. आमेन. न्हीद खर आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी शिकोंक जाय. ह्यो टायम आसा. हांव कितें म्हणटा, तुमी तुमच्या सगळ्या वावराक, सगळ्या रितींक, सगळ्या चालींक तुमी दितात न्हू मान 1%. पळयात, फाल्यां हांव ह्याच उतराचो दुसरो भाग घेतलो. ऐकात. गॉड ब्लेस.